देवाच्या उतरान आयज आमकां कितें सांगलां? पयले सुवातेर रांपोण ओडटा तेन्ना रांपणीन सगळ्यो जिन्साच्यो मासल्यो येतात आनी तोडी घाल्या उपरांत बऱ्यो त्यो पांटल्यांनी घालता, बरी न्ही ती भायर उडयतात. जेसून आनी कितें सांगलां? शेवटाक तशेंच जातलें. देवदूत येतले, बऱ्या मनशांक निवडटले, वायटांक उज्यान उडयतले. हें आयकलां आमी. तर आजची समजणी कितें? सोंपी न्हय. देवान सगल्यांक आमकां आपली कृपा दिलेली आसा. कोणाक तो भायर येना, सगळ्या जाणांचो मोग कोत्ता, बरी आनी वायट पळयती. पूण आमी तर ताच्या सांगाता रावना जाल्यार आमचें जिवीत बदलता, वायट जाता. तें आमच्यान बदलूंक जाता. ताची सवय आयली की आमच्यान तो आमकां बदलून काडटा. वायट हाल्ली ती आतां बरी जावंक जाता. हें आमच्या सगळ्या हातांत आहा. ताणें आमकां कृपा दिल्ली आसा, गोठाय दिल्ली आसा. ताचें उतर आयकता आमी. आतां आमी हांगसर आसा ती. आतां दुसरी कितें करतली ती आमचेर पातयेवन आसा. आमी तर आमचें जिवीत बरे भाशेन जियेत, तांकांय फायदो मेळटा. हे भाशेन आमी जंयसर आसा थंयसर थान आमी दुसऱ्यांक मदत करता. आमी खूब पाटी आमचेंच चिंतता. ना, आमचें चिंतपूच न्हय, आमी दुसऱ्यां पासत जियेता. जितली आमी बरे भाशेन जियेतल्या तितलो तांकांय फायदो मेळटा. तीं बरीं जावंक लागतली. हे भाशेन देवाचे कुडींत आमी आसा तर हे भाशेन आमी एकामेकाक आदार करता. आनी आदार करच्याक आमचें जिवीत मात हे भाशेन कुमाराच्या हातान आमी दिवंक जाय. पयले वाचपाक सांगलें तो आमकां आकार दितलो आनी हे भाशेन आमचें जिवीत तो घडोवन हाडटलो. आमी केन्नाय तुट्टा मोडटा, तो आमकां पोत्तून बांदून हाडटा. ते भाशेन आमचें जिवीत जावच्याक ह्या मिसांतल्यान आमी मागया. सगळीं जाणां आमचे हात अशें उंटीन दवरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कारांत तो आमचे कुडींत मनांत ओतम्यान भरोन येता. आनी हे पुरी आमचें वायटपण पळय आसा तितलें काडून उडोवंक तो आवडेता. पूण हें आमी ताका दिवंक जाय. ताका दिवंक जाय. तें कशें दितलें हांव? प्रत्येक सुस्कारांत आमची चिंतना, आमची भावना, आमची चाल बरी वायट आसा तितली ताका दिवया. आनी तो निवडून आमकां बरें पळय तें उदीक बरें करून दितलो. वायट आहा तें काडून ताच्या जाग्यार आपलें बरेंपण भरून काडटलो आनी आमकां बरी करून तो दवरतलो. आमी बरीं जालीं म्हणजे कितें? ताचेच कुडीचे सांदे आमी. ताका तो आमकां बरो करचो ना, करतलोच, पूण ताका आमचो सहकार जाय. हें सगळें आमी ताका दिवया. जेजू, तुकाच आमचें जिवीत ह्या भेटवणींत भेटयता. तूं स्विकारून आमकां बरीं कर. आमेन.